मरिये दर्या सुकरा फांत्यापराच्या नेकेत्रा मान तुका फावो. माय म्हयनो मरयेक समर्पिल्लो आमकां सर्वांक भोव मोगासो. ह्या म्हयन्यान आमी कोंताचें भक्तीपण सडीत मापाण करता. हफ्त्याचे हर एक सणवार मरयेक समर्पिल्ले तरी वर्सांतले 2 म्हयने ऑक्टोबर आनी मे मरयेकच समर्पिल्ले जावन आसात. ह्या म्हयन्यांनी जावं आमच्या कुटुंबांनी, वाड्यांनी, घरांनी, फिरगस कुटुंबांनी सांगाता तेर्स म्हणून मरयेक आमचो मान अर्पिता. मरयेक आमी सबार सोबीत नांवांनी उलो मारता या आपयता. कितले चड आमी तिका उलो मारता तितले चड आमी तिका लागीं सरता आनी आमची आनी तिची सळावळ सडयता. आमची घरां, संस्थे इत्यादी मरयेच्या नांवान आमी सोबयता आनी तिचो आदार मागता. आज मोगाच्यानो आमी नियाळ करचें मरयेचें सोबीत नांव मरी दर्या सुकूर फांत्यापराचें नेकेत्र. खंडीत जावन स्टार नेकेत्र म्हणटना एका तरान मिनमिनचे उमाळे आमच्या काळजा मनांत उदेतात. रातच्या वेळी आकाशार नेकेत्रां देखतना मोतीक एका तराचो संतोष भोगता. मंगळूर दियेसेसीन आमचें एक कॉवेंत आसा. हें समुद्र तारे म्हणल्या नांवान सोंपता आनी तें कुळुरांत लागशिल्ल्या न्हंयतडेरच आसा. भोंवतीची सोबाय, थंड वारें हें सर्व मागण्याक, ध्यानाक, आंतरीक शांती भोगूंक एक अवकाश करून दिता. आमच्या कातोलीक संप्रदायांत हें नांव फांत्यापराचें नेकेत्र म्हूण मरयेक दिल्लें भोवूच सोबीत आनी अपूर्व. कशें तें फांत्यापराचें नेकेत्र उदेंवन येवच्या दिसाक सुरवात करून येतागी तशेंच मरी आपल्या पुताक तिच्या कुसव्यान, तिच्या गर्भांत वाडोवन आमच्या सोडवणेचें तारण जाता. शी रिफ्लेक्ट्स द लायट ऑफ द क्रिएटर अँड रिडीमर. तोच उदेंवन येवचो सूर्यो जेजू जावंक पावता आमचो तारोक आनी धणी. मरी स्टेल्ला मारिस म्हूण लाते भाशेन उलो करता. तेंच फांत्यापराचें नेकेत्र कार्डिनल हेनरी न्यूमन ह्या परी सांगता. मरयेचें विशेश देणें फांत्यापराचें नेकेत्र जावचें एका सुरवातेची साक्त जावंक पावता. तिच्या खातीर ती परजळना. बगार ती जावन आसा सोडवणदाराचें प्रतिबिंब. त्या देखून तो वर्तो जावन आसा. ही इज ग्रेट. काना लग्न माटवान ती सांगता, तो कितें सांगता तें तुमी करा, हांव न्हय. भोव अपुरबायाचीं उतरां. तो ग्रेट, हांव ताची साकर. हेंच आपल्या सोबीत मॅग्निफिकांत गायनांत ती गायता. सोमी खालत्यांक उंच उबारता, गरव्यांक धरणेक दपटिता. मोगाच्यानो आमचो मोग, मान, गौरव उसारचीं सबार मर्याळ गितां तशेंच मागणी आसात. आनी एक उत्तीम मागणें ती भोव अर्थभरीत लदीन. त्या मारिफात एक एका नांवा फाटल्यान एक एक फुलांचो तुरो आमी मरयेक अर्पूचो जावन आसा. मरी हे फुलांचे तुरे स्विकार करूंक योग्य. कित्याक देवाच्या सोडवणेच्या योजनान तिचो पात्र अति उंच आनी उत्तीम. आसिसीचो सान फ्रांसीस मरयेची होगळीक उसार सांगता, विर्गो एक्लेसिया फाक्ता, यू आर
वर्जिन मेड चर्च. मोरयेक आनी नेकेत्राक लागशिल्लो संबंद आसा. बेतलेमाचें नेकेत्र जावन आसलें एकच उजवाड त्या काळोखाच्या गोरवा गोट्याक. ती मोदाण्याची हिवाची ती रात, काळोखाची ती रात, आनी तें नेकेत्र जावं पवलें उजवाड त्या गोरवां गोट्याक. आनी उदेंतीचे ते तेग राय उद्गारले. आबळे उदेंतीचें नेकेत्र आमी देखलें. मोरयेच्या दोळ्यांतच तो उजवाड देखूंक ते पावले. इस्रायलांतल्या बागेवन जाग्यार मोरयेची बांय मेरीस वेल म्हूण वळखूची एक बांय आजुनी आसा. जी तुमी थंय गेल्यात जाल्यार, अणभव जाला जाल्यार वचून तुमकां खंडीत असो उडास येतलो. पुराण काणयांनी उल्लेख जाल्ले प्रमाणे एक फावटी बागेवन कुटाम बेतलेहमातावन जेरुजलेमाक वेताना एका बांय कडेन उदक पिवन थंयसरच थोडो विशेव घेतलो म्हूण. आनी ते तेग उदेंतीचे राय बेतलेहेमाक वेताना तांकां वाट चुकल्या वेळार त्या बांयन तांणी पळयलें आनी वयल्या नेकेत्राचें रुपणें तांकां त्या बांयत दिसलें. भावार्थाच्या दिश्टीन समजोवचें जाल्यार हातूं खंडीत सत आसा. कित्याक म्हळ्यार ते तेग राय बाळका जेजूचेर दिश्ट घालन तांचो मान, तांचो नामान, तांचो गौरव अर्पूण तांच्या गांवा कुशीन ते फाटीं गेले. खरें अपुरबायेचें भाग तांकां मेळ्ळें. मोरयेची सासाय आनी आदार मागुल्लो केन्नाय निराश जायना. तिच्या भुरग्यांक ती केन्नाय राखता आनी सांबाळता. 1980 इस्वेंत म्हज्याच जिणेंत जाल्ल्या घडीताचो म्हाका उडास येता. हांव त्या दळा तरबेती अंतरासचें नोवीस भयण. आमच्या मिस्तिरनी सांगता आमी थोड्या पिकनिकाक विहाराक गेल्ले हांव आनी आमी बेंगरे थंय त्यो न्हंय सांगता मेळच्या त्या जाग्यार आमी दोनी विहारार वेताना भोव संतोशान पदां गायनां म्हणूंक सुरू केलीं. थोडीं आमी त्या वेळार उठल्यां आनी थोडीं बसोन आसल्यां. आनी ह्या वेळार आमी पदां म्हणून गम्मतायर आसतना थांडेल्याक बॅलन्स सुकलें आनी आमची दोन हेवशीं तेवशीं हालूंक लागलीं. आमी भोव रिस्केर आसल्ल्या. दोनी भितर उदक येवंक इल्लेशें बाकी आसलें. आमी हाक बोब मारून खंतीन रडतना सक्कडांनी आमी एक मागणें केल्लें. आमच्या बोल्सांतलीं, आमच्या गळ्यांतलीं कोंतां काण्ण ना मांड मरये, ना मांड मरये, काकुळतीचे माये हें परत आनी परत दोळे धांपून म्हळें. आनी आमी कशीं तडीक पावल्या म्हूण आमीच नेनाव. म्हजी सांगाती दोगां तिगां भयणी तांची मोत चुकल्ली आनी थडीर सनीन जाताना आमी एकामेकाक पोटलून धरून संतोश पावल्या. परत मोरयेचें आजापयें कोंतान मोरयेन जेजून आमकां राखलें हें म्हज्या मोती पडद्यार आजुनी जिवेंस आसा. अशेंच पयन करतना प्रत्येक जावन उदकान, तारवार, रस्त्यार आनी इतर जाग्यांनी मोरयेन राखून व्हेल्ले संदर्भ सबार आमकां आमचे कडेन आसात. आमी आयकल्यात, आमी वाचल्यात आनी घडल्यात. मोरी खंडीत जावन द स्टार एबाव द स्टॉर्म्स, वाऱ्या वदाळा वयर सोंपचें नेकेत्र म्हूण आमी म्हणयेत. आमी सक्कडां संवसार म्हणल्या ह्या दर्यांत पयनकर नासांव आनी ह्या आमच्या पयना वेळा एकाच साने व्हड माफान तुफान येवचे संदर्भ आसात. तुफानांत संपडोवचे, शिरकोवचे संदर्भ आसात. असल्या संदर्भांनी इगर्ज माता आमकां शिकयता मोरये मायेची सासाय आनी मजत मागूंक आनी तिचे कडेन वचूंक. हेब्रेव भाशेन मिरियम वा मेरी म्हळ्यार
दर्या वयलें नेकेत्र आनी ते नेकेत आपली किरणां कशीं धाडटा गी तशेंच मोरयेन आपल्या पुताक जेजूक आमकां तारण जावन दिलो. धाकटुलें बेर्नादेत मोरी ताका दिश्टीक पडिल्ल्या वेळार ताका पळयिल्ले सांगतात ताचें मुखामळ सुर्याच्या किरणा भशीं परजळटलें म्हूण आनी त्याच उजवाडान मोरयेक आमकां दिलो. आल्फा आनी ओमेगा तोच जावंक पावलो. तें अभिदान वा पदवी फांत्यापराचें नेकेत्र हाचें मूळ रायाच्या पयल्या पुस्तकांत आमी वाचता. अध्याय 18 14 ते 15 वळीन तें नेकेत्र दर्या वयल्या मोडा परी कार्मेल दोंगरातावन तें दिसतालें आनी मोडां जावन आसात बरवशाचो संकेत मोरी जावन आसा सर मनशा कुळाचो बरवसो. उगडापण ग्रंथ अध्याय 20 आनी 2 16व्या वळींत परत आमी आयकता. हांवें जेजून पवित्र सभे खातीर ह्यो संगती तुमकां कळीत करच्याक म्हज्या दूताक धाडला. हांव दाविदाचे संततीचो आनी ताच्या वंशाचो. हांव फांत्यापराचो प्रकाशभरीत शुक्र जावन आसा. फांतें संद्राबरी सोबायेचें आनी परजळीत सुर्या तशें. मोरी आमच्या जिनये पैनाक एक आदर्श. स्त्रियां भितर तूं सदैव जावन आसाय हे मोरये. मोरी एक नवी एव आदांचें पाप काडून उडोवन मनशा कुळाक सर्गी दारवाटो ते सर्गींचें तें दार तिणें उक्तें केलें. सांत जुआंव पावल दुसरो पापा आपल्या दस्तावेज रोजारियम व्हर्जिनिस मोरये हातूं मॉन्फोर्ट सांत लुवी दे मॉन्फोर्ट हाचो उल्लेख करून सांगता आमचें सगळें जिवीत मोरयेक समर्पिल्लें आसता. तातूंत आमी संपूर्णाय जोडची वाजबी जावन आसा. तर मोगाच्यानो तीच मोरी आमच्या कुटुंबांत ती नेकेत्र जावन फांकोवन दी. तिच्या पुता मुखांत्र धाडचीं किरणां आमच्या जिनये पैनाक वाट जावन दी म्हूण मागया. आमच्या घरांनी तिका राणयेचो स्थान दिवया आनी ह्या मारिफात जेजूक आमी लागशिल्लीं आनी मोगाचीं भावंडां जावया. क्रिस्ताक साक्ष दिवया. क्रिस्ती मावल्यां आमच्या जिनयेद्वारी उखल धरया. आमेन.